स्वस्ति श्रीमन् महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्व श्रोत्यांक आणि श्रोत्यां भितर बशिल्या श्री समर्थ तत्व राम तत्वाक अभिवादन करून मनापासून नमस्कार करून शरण वचून तुम्हीच करून घ्या ती म्हणून एक विनंती असं तशी आईच्या विवेचनाक सुरू करूया। पहिल मनोबोध मनोबोधाची आजी 38 श्लोक असं। मना प्रार्थना तू जला एक आहे रघुराज थक्कीत होऊन पाहे अवज्ञा कदा हो यदर्थी न कीजे मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे। श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय रघुवीर समर्थ। राम दासाभिमानी असं आणि दासागल केन्नाय तो उपेक्ष करना हें आत्त थायतांनी मस्त पण सांगलें। 10 श्लोकांत त्यांनी सांगलें कशी कशी तो उडकी मानाम घेवन मदत करता म्हणून। चक्रवाकाल गेलपण जालें चक्रवाक येयलें तो मारतंड सूर्य चलून उगयता जिवनांतू आनी आमकां समज कल करता मार्ग दिसचा लागता। त्या आम्मीच ती आसा ती चक्रवाकी गोंधळलेली काळखांतू अज्ञानाच्या काळोखांतू। तरी आत्त ते सांगता ती की आतां एक पंचक सुरू जाता। पंचक म्हळ्यार 5 श्लोक 5 मनाचे श्लोक। ताजी सगळ्याची शेवटची लाईन असं मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे। कळलं मे राघवी वस्ती कीजे म्हळ्यार कळलें आमी वस्तीला आहात का म्हणून विचारता ती गांवची लँग्वेज ती। वस्ती करची म्हळ्यार रात्रभर थंय राबचें तांगेल घरांतूच राबचें ताका वस्ती करची म्हणटा ती। चेडवो कलकी ताका हल्ली वता ती कल म्हणटात ताका चेडवांगल कलकी अमेरिकेन सुद्दां तशी वता ती एकल्याल घारा राबू वता चेडवो फ्रेंड्सां घारा। आनी तशी हांगा मनाक ते समजायत आसा ती मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे। कल्ल्याक तर जर आमी दास जाल्यार तो अभिमानी आसता जाल्यार दास जावची कशी तरी तू अशी साधन करी। कळलं न्ही की तो श्रीराम तुगेल साधन पळोवन थक्क जातलो मागीर कशी तांणी कोण सांगलें आधी केले मग सांगितले। समर्थ पाप घर सोडायला कितले वर्साचे आशिल्ले फक्त 12 वर्साचे आशिल्ले। विवाह वेदीर थावन धांवन भायर पडले एक्क वस्त्रानिशी त्यावेळी ते मुंडाळे बिंडाळे सगळं काण घालें बाकी त्यांनी कपडे थंय काण दवरले एक कवपीन घेवन वचूलेले आनी एक छाटी कलकी आशिल्ली आनी तिवे छाटी दुसऱ्यान कोण तरी नंतर दिली असेल। एक कवपीन थंडी रात्री मच्छर चपता ती आनी त्या हांतू थावन खंय थंय वचून टाकळी थंय वचूले धांव 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 आनी लगेच थंय तांगेल दिनक्रम चालू जालो। दिनक्रम म्हळ्यार कहलें फाल्यां 4 घंटे उठोवचें नित्य 4 ते 6 सूर्य नमस्कार घालचे म्हळ्यार व्यायाम समज जायना जाल्यार कसलो त्रास जाता म्हणून हांव तें भोगता
त्यामुळे म्हाका व्यायामाक महत्व म्हाका भरपूर कळतच जाल्यार आमी न्ही कलिपुणी सब सोदता ती व्यायाम करना जावच्याक एक दिवस अयो आज न्हिदोनच्या वेळ जालो गो काल खंय वचूल की ना प्रोग्रामाक भोव वेळ जालो मदरात न्हिदली त्यामुळे ती कांय ना जाल्यार जेट लॅग असो आनी कांय ना जाल्यार आनी कसलें हां बरें नाशिल्लें हें नाशिल्लें करून समर्थांक तशें न्ही ते मनुश्य नाशिल्ले मनुश्या जन्माक आयिल्ले आशिल्ले तांगेल शरीर आमगेल शरिरा वारीची जाल्यार एक पंत तांणी ध्येय ठरयलें की कसलें तरी आपणाक देहांत सुद्दां सुदृढ जावचें आसा आनी मनान सुद्दां खंबीर जावचें आसा आनी तें सगळें करतना आपणागेलें फायनल ध्येय कसलें तें केन्नाय विसरचना चिंता करीतो विश्वाची तांणी सगळे विश्वास म्हणजे सगळं भारत खंडाचो तांणी हें केलें प्रपंच केलो म्हळ्यार कशी प्रपंच चालोवन घरचे कर्त पुरुष कशें चलयता प्रपंच ताका स्वतागेलें हेल्थ पयलीं सांबाळका लागता कडेन बाकीची फॅमिलींत कोण 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 आसा ती 10 जाणांगेले 100 प्रॉब्लेम्स आसतात एक सन्न फॅमिलीन सुद्दां इतलें आसता ती तावळी आमगेल कल वाट वय की नाही तर समर्थांक सुद्दां इतलो हड्ड भरतभुमीचेर सगळ्यांगेले प्रॉब्लेम्स तांकां पळोवचे आशिल्ले म्हूण पण तांणी स्वताक पयलीं तयार करता न्हय ताचे खातीर 12-2-24 तारीख म्हळ्यार 10 वतन 12 वर्सां आनी 12 वर्सां उपासन केली कशी 4 घंट्यार उठोवचें 4 ते 6 व्यायाम सूर्य नमस्कारू जोर बैठक म्हणटात तें मारुतीगेल उपासना हड्डाच्यान मारुती हनुमान चालिसा किंवा तांगेल ती आरती बिरती करची काकड आरती सगळ्यां गेले की आनी जय जय रघुवीर समर्थ ते जय जय रघुवीर समर्थ नंतर आयले कळ्ळें मरे 24 वर्साचेर जेन्ना हे श्रीराम थकीत जालो आनी प्रसन्न जालो तांणी तांकां समर्थ ही पदवी बहाल केली ना तांगेलें नांव आशिल्लें कळ्ळें नारायण जाल्यार रामागेल इतले दास जाले म्हूण लोक तांकां रामदास म्हणटाले रामागेल दासू म्हणून तर अशी ते सकाळ तितलें जाल्लें की तांणी कडेन हांगा गंगा नदी म्हळ्यार गोदावरी थंय वचून गंडकी एक नद आशिल्ली थंय त्या न्हंयेंत उब रावन इतले उदकांत राबून सकाळी 6 दनपार 12 घंटे थंय गायत्रीचे पुरस्चरण करचें सुर्याक अर्घ्य दिवचें आनी गायत्री पुरस्चरण केल्यार कल जाता ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम धियो यो नः प्रचोदयात् एक आवर्तन जालें की मुखार सुरू जाता ओम तो ओम खंयच्यान येता परावाणी थंय येता हांगा नेव्हिलान थंय येवंक तें परावाणी थंयच्यान तो ओंकार येता मूळ ताजे थंय आसा तशी ते गायत्री पुरस्चरण आनी सुर्याक साक्षी दवरून हां आनी ते सुर्याक साक्षी दवरना पडकल जाता तांगेले ते जे मती प्रकाश म्हणटात न्ही कोणकी विचारलेलें सुर्याक स्तवनांत आयिल्लें की सूर्य हें सनसेट जायना पळय काळोख जाता न्हय मागीर उजवाड खंय व्हरता म्हूण सबंद दिवस रात्र उजवाड जाता म्हूण तर तांणी सांगलें दिश्चे बंद जाता पण मतीच प्रकाश वाडता ते उष्णतेने तांगेल्या धियो यो न प्रचोदयात् बुद्धीक प्रचोदना उत्तिष्ठ जाग्रत वरा निबोधयतके स्वामी विवेकानंदान मळवरी उत्तिष्ठ तशें ते सबंद दनपार थंय राबताले आनी 12 घंट्यांनी ताजे नंतर तांणी भिक्षेक वचें भिक्ष म्हळ्यार कशी प्रत्येक गांवांत एक 5 घरांत भिक्ष मागची तेवें कल्लें हातां करतलांत येवची तितली भिक्षा कोणे कोरडी हें दिल्यार तांकां झोळी आसताली ते झोळयेंत घाल म्हणचें आतां ते कच्चे खावचें जायना न्ही म्हणा पडे उज्ज करचो
आनी ते उदकाक हें करून उदकान भिजोवन एखान तूं ते ताजी पीठ कोण दिताले ते सगळें उदकान भिजोवन पान्न घेवची झाडाची हडड्ड आनी ताका ते लावन ते पानगे म्हणटात एक पानाचेर दुसरें पान दवरून ते उज्यान भाजचे भाजून जायना पडे ते जे तयार जालें फूड ताचे 3 भाग करचे एक आपणाक सकाळीं दोन दनपार थंय 7 दीत नित्य 12 वर्स थंय 7 दीन माश्टल्यांक कले तरी आपणाक कृतज्ञता म्हणून तांकां म्हळ्यार तांणी खरेंच आत्मतत्व प्रत्येकान पळयलें तांकां दिवचें कडेरी 3 भागांतलो दुसरो भाग दवरचो कोणें अतिथी अभ्यागत आयलेली कोणें भुकेलेली येता तांचे खातीर वाट पळोवची जर कोणें समजा येयनी हां तरीके कोणी येयनीत न्हय हांवेंच खावया म्हूण तशें ना तर ते कल करताले पशु पक्ष्यांक तांकां खावच्या दिताले आनी कड्डे वरलेले भाग आपणें खावचे खावंक जायना पडे तांगेल कल लिखाण हें ते नाशीक वचून थंय तांकां संदर्भाचे ग्रंथ हाडताले 12 वर्सांच पोर पाप जास्ती कले शिक्क नाशिल्ली म्हळ्यार आतां काळार ते विद्यालयांत वचुली स्कुलांत वचुली अशी नाशिल्ली त्या वेळार घरांतूच शिक्षण जातालें भावान कितली शिकयली तितल्यांची बापूस बेगी गेलेलो 5 वर्सांचो आसतनाची तसले वेळार लौकीक शिक्षण अशें नाशिल्लें पण तांणी स्वता मेहनत करून ते शिकले कशी बरोवच्या वाचूं येतालें तांकां पण ग्रंथ घेवन ताजे सत्शास्त्र श्रवण म्हणटात न्ही श्रवण म्हळ्यार थंय किर्तने वचून बसचें संतांगेल चरणांत थंय वचून बसचें आनी एक्क मनाने श्रवण म्हळ्यार कळ्ळें की मनान आयकुचें कान्नान नुस्तें न्हय नाल्यार नळी फुंकिली सोनारे इकडून तिकडून गेले वारे आमी आयकुनच्या बसतात आमगेलें लक्ष कोण कोण आयलें आयकुनच्याक ही आयल्यान की ना ती आयल्यान की ना तो कोण ताका कल नॉलेज असल्यान तांगेलो वेळ वता जाल्यार ते तशें न्हय अगदी श्रद्धेने कसले सांगतात ते डायरेक्ट भितरी आनी मागीर गाय कशी रवंथ करता न्ही गाय तशी ते घरांत येवन ताजें चिंतन मनन करचें ते कशी प्रॅक्टिकल आसा तें पळोवचें तातूंत इम्पॉर्टंट पॉयंट्स बरोवन घेवचे ताबडतोब तांचे म्हाका कितलें आकलन जालें तें हांव बरोवचें तशी ते बरयताले बरोवन ताजो अभ्यास करचो कडेरी 4 पोरां जमतालीं तांकां तें शिकोवचें पळोवचें कितलें आपणाक कळ्ळें तें डिस्कस करचें तावळी कोण आयकता लोक कलेपणी प्रश्न विचारताले हें करताले तांकां सलीस करून तांकां कितलें कळटालें सांग नाशिल्लें जाल्यार ताणें आपणाक कळना जाल्यार दुसरो दिवस त्या किर्तन बुवाक विचारचें हें म्हाका कळ्ळी सांग ही उपासना हो अभ्यास आनी नंतर तें सगळं जायना पडे तर नित्य रामागल करुणा दिवस रात राम नाम सदा येता जाता उठत बसता काम करिता सदा देता घेता वदनी वदता ग्रास गिळता तशी घरी दारी शय्येवरी बहुसुखाचे अवसरी समस्तांची लज्जा त्यजिनी भगवत चिंतन करी तांकां तशी प्रपंच नाशिल्लोची म्हळ्यार बायलेक तरी सोण आयिल्लें बायल जायनाशिल्ली म्हणा ती पण संवसार तशी सोण आयिल्ली घर आवसूय घर सोण आयिल्लें पण एक्क तांकां खंत आशिल्ली म्हाका वियोग योग आनी वियोग योग म्हळ्यार मेळचें कनेक्ट जावचें तें तशी कनेक्ट जातालें जाल्यार प्रत्यक्ष तांकां श्री रामान अनुग्रह दिल्लो राम नाम तांकां श्री रामान प्रत्यक्ष प्रगट जावन 8 वर्सांचे आसतना तांकां तें हें दिलेलें अनुग्रह केल्लो आनी तोच ते राम नाम ते घेताले पण इतले वर्स जालीं ताजे नंतर केन्नाय श्रीरामान प्रत्यक्ष दर्शन दिनी तांकां म्हणा पण 12 वर्सां तांणी अशी उपासन केली आनी अशी रडले ते श्रीरामा खातीर देवा तूं म्हाका केन्ना येवन मेळटलो कितलें हें आसा खरेंची आमकां दिसता तरी हातूं श्रीराम धूर राबून सदा सन्निध आहे कृपाळूपणे अल्पधारिष्टे पाहेके तशी धीर कितलो धरतो हो चल्लो म्हूण पळयताले तर मस्त रडलें आनी शेवटी रामाक इतलें आश्चर्य दिसलें 1 दिवस 2 दिवस न्हय पुरी 12 वर्स म्हळ्यार तो चल्लो 24 वर्सांचो जालो तरूण जालो आतां गांवांत इतलो लोकांक लग्न जातालीं पण केन्नाय ह्या बापड्याक मन चडली की आपणें गोमटे कोन्न संवसार करया कल दवरले हातूंत
राम तरी दर्शन दिना हांव सुखे सोडून वैरणी सगळे जाण कोण दिल्यार दिता ती भिक्षा ना जाल्यार ना. हो माजला हो सगळं माशल्यांक आनी उदकान घालता फूड दिलेले अशी नांव दवरताली. तरीक येतानी शेवटी राम प्रसन्न जालो आनी राम जेन्ना आयलो चकीत ते तेज त्या रामागल तेज तागेल अंगोपंगार तांगेल्या. हां तर ते स्वता केल्ले आनी ते आमकां सांगता ती कल्ले मना प्रार्थना तू जला एक आहे कल प्रार्थना. हां जी तू साधन करतस न्ही ती अशी काय करी की तो ती साधन पळोवन रघुराज सुद्दां थक्कीत जावन तुगेल्या पळोवंका ताणे. रघुराय म्हळ्यार कोण? श्रीरामराय. रामाने तुगेली चकीत जावन पळोवंका. हां आनी देवा तो अशी हें जाल म्हणून तागेले एक सावधान कल्लें तर केन्नाय अवज्ञ तागेल कोर नाका. श्रीरामाल अवज्ञ केन्ना जाता? आमी दुसऱ्यांक सुद्दां श्रीराम आसता तांगेल आमी अवज्ञ करता ती त्या वेळार रामागेल अवज्ञ जाता. जाल्यार केन्ना केन्ना अवज्ञ करूं जायना पण अशी तांकां सोडून वचूं जाता. म्हळ्यार सगळे जाण राम आसा म्हूण भितर राम आसा म्हूण सगळे एकल्याक वागतात अशें ना. थोडे जाण मस्त वायट आसतात, मात वायट करतात. तावळी तांचं मौनम सर्वार्थ साधन तांकां सोडून वचें. हां आनी कितले प्रयत्न करूं जाल्यार तितले करचे. सगळ्यांक आपणागल कळपांत हाडचें. कळ्ळें न्हय? तरी तांणी सांगलें समर्थांनी आपणागल अनुभव आयल्यान आपण तुमकां सांगता. कळ्ळें की हे भल्या मना बा भल्या मना तूं रामागल स्वरुपान तूं वस्ती कोन्न राब. वस्ती म्हळ्यार कळ्ळें की घेत जगान राबचें. घेत जगान राबचें म्हळ्यार कळ्ळें घर जावंय म्हणटात ताका. घर भाडे करूं आमी भाड्याक म्हूण राबूं दिलें पेईंग गेस्ट म्हणून तो कडे काला उठायनाची कडे हांग तशी तो राबलो रामागल राज्यान तूं आनी रामागल मनान तूं ताणें घर केलें. रामागल मनान तूं समर्थांनी घर केलें. समर्थांगल मनांत मात रामान घर करनी थक्कीत जावन. पयलें समर्थांनी रामागल्या मनांत घर केलें. कळ्ळें? आनी त्या नारायणाने आनी त्या वेळार राम प्रसन्न जावन तूं कल्ली जाई म्हूण विचारना पडे तांणी हें सगळें सांगलें की म्हाका तुमी ये रामदास मेरा है म्हूण म्हणा तिनं. कितले फक्त आपणा लागीं घेवन सांगा आनी आपणाक कसले तिंका म्हणना आनी तुमगेल आज्ञे प्रमाण हाजे मुखार हांव वागता आनी केन्नाय तशीच तुमी आज्ञे करा ती हांव तशें करता. तांणी तांकां समची मुखार गायड केलें. ती खरी कृपा. कृपा म्हळ्यार कळ्ळें फाल्लें जावचें. हां फाल्लें जायशी पळोवचें ताकाच कृपा. फाल्लें जाल की कल जाता. फाल्लें जाल म्हळ्यार सूर्य चुकोवंका म्हणना मती प्रकाश जाता. हां हृदयांत प्रकाश पडटा आनी समज आमकां कल करचें स म्हळ्यार मार्गदर्शन सम कळचें लागता. तें कळचे खातीर हे मना सज्जना तूं कल करी राघवाक सोंड दिवं नाका. तागल घरांत वचून घेत जगाल राब. तागल मनांत राब. घर तागल घर म्हळ्यार कळ्ळें मन. तागल मनांत राब. ताका एक मन आसा विश्व मन तें विश्वव्यापी मन तांत तूं राब. हां आनी सगळ्यांक तूं विश्वान सगळो तोच राम दिसतलो अशी अशी सेवा कर सगळ्यांगेली की बाकीच्यान तर जाल्ल्यांची पण स्वता श्री रामाने चकीत जावन पळोवंका ह्यो बा हो कस नमने साधक आस बा म्हाका सुद्दां जमनी ते हांणे दासान कोण दाखयलें. कळ्ळें न्हय? तरी एक अंतरी निश्चळ जे निहाळिता केवळ विसरले सकळ संसार जात अशी काम करी की सगळं विसरून वचका. हाजे खातीर एक नाम ताजे खातीर नाम कशें घेवंका. आमी हांग वतात न्ही वारकरी लोक वतात ती चंद्रभागे थंय बरोबर. चंद्रभागे थंय वचूल्यार ते वाळवंट थंय आनी ती चंद्रभागा न्हंय वतस न्हय. नामाची आवडी चंद्रभागा तीर चंद्रभागा नीर नाम तुझे नाम तुझे. चंद्रभागा न्हंय ताजे तीर म्हळ्यार कळ्ळें हांगा आमी जर नाम हें केल्यार
आमगेल मन हें मन आनी नामाची आवड आयली की चंद्रभागेल तिरार येवन पावले मी. आणि मूळ चंद्रभागा नीर म्हळ्यार उद्दाम म्हळ्यार कहलें, हे देवा हे श्रीरामा तें तुगेल नाम आनी म्हाका कसलें नाका. म्हाका थंय तें भितर बशीन विठो पळोवनशें मेळना जाल्यार अड्डी ना. जाल्यार हांव कल करतलीं त्या उदकांतू, त्या नामाच्या उदकांत हांव डुमत बसतां. नामाची आवडी चंद्रभागा तीर, चंद्रभागा नीर नाम तुझे. तयामध्ये डुंबू सोडू लाज लज्जा सोडून दिली. लाज एक्क पंत वता, एक पंत सोडून दिली इकडे भीडभाड चेपता. उडवूया फज्जा देखाव्याचा. देखाव नाका आमकां. दुसरी कल म्हणटली म्हण आमी जगता ती, तें आनी मुखार जगची ना. आनी आमी दुसऱ्यांक चूक दिसता तसो जगची ना. आमी दृश्य जावची ना. म्हळ्यार लोक आमकां पळयता तें आमी पळोवन कल म्हणटलो, यो ही पळय नांत पळय बा, लाज लज्जेन सोडून उदकांत नुस्तें डुमत पळय, सगळे कपडे वल्ले जाल्या ती कल लाज लोक पळयता ती ना. हा दुसरो विचार ना. तशें त्या नामाच्यान तूं आवडी लागली अंतरी, तैसीच वदे वैखरी, भावे करुणा कीर्तन करी, प्रेम भरे नाच तू. तशी प्रेमाने नाचचे. उडवूया फज्जा देखाव्याचा. आम खंयचेय कल म्हणटात ताका फॉर्मॅलिटीज ना. देखावा तो येरा म्हळ्यार दुसऱ्यांक. आम्हा नाही भीड, आमकां भीडभाड ना. इत्या कशी भीडभाड ना, अरे ह्या उदकांत येवन पळया ती चंद्रभागा नीर नाम राम नाम. आनंद अलोट. इतलो आनंद जाल्ला की भीड विचार करूया चेपलीसे भीड. हांगा सगळे कोण कोण आयले डुमतस ती सगळे पुनीत म्हळ्यार पवित्र संघ सांग रामनामागलो, रामनामाचो पवित्र संघ श्री राम मत सांगात डुबके मारतस. आणि तुक्या विठो संघ, विठोबा सांगा तुकारामांक डुबकी मारतस. ताका साक्षी चंद्रभागा माझा बघे देहभंग. मग देह भाव हांगा नष्ट जातस. त्या जातना हांव कल्ल्याक भीडभाड करूं. हेंची मना सज्जना राघवी वस्तिकी जे म्हळें हें. आनंदाचे डोही तुका नाचतो आनंदे, कौतुक बघतो विठो पुनीतांच्या संगे. हां, मन हे सुमन झाले, मन हे सुमन चुंबे सद्गुरु चरण. तावळ मगल कल जालें, समर्थांगल कल जालें. तशें करतना समर्थांचे श्वान आनंद. हां, समर्थांचे श्वान त्यास सर्व देती मानक. इतले वेळ थंय कसले बाई नुस्तें उगडी नांत पळय उदकांत सगळे लोक पळयता ती म्हणटले लोक सूण अशें जावन समर्थांक शरण वचून न्ही. त्या वेळार त्या समर्थांगल श्वानाक सुण्याक सुद्दां अत्यंत आनंद जालो. भीड चेपली आनी जायते मेळ्ळे. आनी आपोआप राघवागले घरांत राघवानेच स्थान दिलें आपोवन. पट्टोळ घेवन यो मगल घरांत राबू, यो कायमच राब म्हूण सांगून त्या समर्थांक दिलें. तशी तांणी हें सांगलें, तशी तांणी हांगा मना प्रार्थना तू जला एक आहे तशी साधन करी म्हळ्यार तुगेल प्रगती ताबडतोब जातली. भायिल्ले कसले हाजे उपाधीची कसली गरज ना. मना प्रार्थना तू जला एक आहे, रघुराज थक्कीत होऊन पाहे, अवज्ञा कदा हो यदर्थी न कीजे, मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे. जय जय रघुवीर समर्थ. तशेंच ही असली साधना देहाची विंगड आमगेल्या अवस्था येता ती. केन्ना बरें आसना, केन्ना भोव बरें आसता, उत्साह आसता, केन्ना प्रपंच करची आमी शिरकता ती चुकून आमी हें म्हळ्यार तेल लावन घेनासतना प्रपंचान शिरकता ती. हां, कड्डेर तेल लावन घेता उबडास जाल की नाम घेवंका. उडास जाल की आमगेले एक हांणी सांगिल्लें संतांनी की आमी समजा खंयची भायर वचूलें बा आनी खळखळ आवाज आयलो. आमगेल्या खिशाक वट्टस आनी आमी कॉयन्स घालेले खण पडले. ताबडतोब आमी ते वेंचूं वता ती. तशी आमगेलें नाम राबलें हें कळका.
कळका. तशीच वस्ती रागवाल कर ना पळय घरान तूं सतत राम नाम म्हळ्यार कशें जाता सेकंड कांट्यावरी सेकंडा कांटो हे घड्याळच न्ही हे आतां मागशी पळया कल्या म्हळ्यार ते हगूर हगूर ताजी बॅटरी लो जाता बॅटरी लो जाली की एक 4 मिनिटां 3 4 नंतर 5 मिनिट जाता 8 मिनिट जाता कडे कल्या बंद पडता घड्याळ बंद पडलें हें कळच्याक मिनीट कांटो आनी तास कांटो लागना ताजेर तांकां कळनाच पण सेकंड कांट राबलो की कळता घड्याळ बंद पडलें म्हणून कड्डेर तुमी घड्याळ कोणी समज टायम सेट करूं जाता जाल्यार आयुश्याच काळ गेल की आमी कायमची मागशी पडटात ते खंय तान की फिरव न्हू आमगेले तितले हाजेर हाडूं जायना गेले ते गेले ट्रेन छूट गई तेमी ती कायम वस्ती करका तर आतां आमी दासबो जाल्या वळया आणि खंयच्याय प्रसंग खंयच्याय अवस्थेन तूं मनाच्या देहाच्या एक मनुष्य पाप हें आशिल्लो कल म्हणटात ते अगदी सिक्क आशिल्लो म्हळ्यार मांद्रे हत्त जालेलो तो केन्नाय देवाल बरें कोन्न पूज करतालो पाप नंतर इतले मांद्रे हत्त जाले ताजे मीत कसलें करूं जायनाशिल्लें निद्दल कडेन आशिल्लो ताका एक चली आशिल्ली ती ताका सगळें करताली बायलें नाशिल्ली पयलीं बायलें नासतना सगळें एन्जॉय केलें ताणें कडेन ताकाय वायट दिसतालें जाल्यार एक फावट तागेलो एक फ्रेंड मेळूं आयिल्लो तावळी ताजे पयलें ते चलयेक वायट दिसलें हो बेजारत म्हणून आनी तिणें ताणें सांगलें अमूक एक कडेन संत महात्मा ताका सांग आपणें आपयल्या म्हण तुगेल्या आशिर्वादा खातीर म्हणून तो संत म्हणालो हय आपण येता मेळूक म्हणून आनी तो संत महात्मा मेळूं आयलो ताका साधू मेळूं आयल्यार एक खुर्ची बाजू दवरलेली आशिल्ली ताणे निद्दल कडेन कळ्ळें कोणें नाशिल्लें त्या खुर्चीर तर हाक्क कल दिसलें अरे वा आपण आयल म्हूण पळय कितली जय्यत तयार करून दवरल्या हांगा चलयेन आपणा बस खातीर आनी ती वता राबली ती म्हणाली तुमी दोग जाणें कल संवाद करचे ते करात आपण वता म्हण आपणाचें कितें काम आसा थोड्या वेळान येता म्हण पळयल्यार हांन सांगलें न्हय न्हय हें तूं बस खातीर कर न्ही चिकी बागील बंद कर आपण सांगता म्हण तर हांगा खुर्चीचेर आपणा भोव बेजार जातालो तर एक फावट आपणा फ्रेंड जो बरोच देवभक्त आशिल्लो ताणें म्हाका सांगलें तुका देवा पूज करूं उठोवचें जायना न्हय तर आत्तां ही वेळ अशी आसा की देवाल मनान तूं घर केल्या तावळ तुमी एका घरांत आसा ती तावळ ताक ह्या खुर्चीर बसय देवाक मल्ल्या घेवन बैस म्हूण सांग आनी ताल्ल्याक संवाद करी आतां सूक्ष्म राम तत्व ते दिसता दिसना सूक्ष्म परमात्मा दिसना जाल्यार ताल्ल्याक तो संवाद करतालो आपणाक कसले प्रॉब्लेम आसले आनी तो तें सांगतालो होडान केले आनी चलयेन आनी आयकलें तांकां दिसतालो मॅड जालो म्हणून तेमी ती कोणें नातील तावळे आपण होडान उलयतालो आनी कोणें आशिल्ले तावळी आपण मनांतल्या मनांतूं उलयतालो म्हणून कळ्ळें मनांतल्या मनांत सगळ्या आपणाक कल प्रॉब्लेम आसा ताल्ल्या गप्प मारतालो तागेलो नाम सतत नाम घेतालो तागेलो स्तुती करतालो तागेलो सख जालेलो तशी कळ्ळें आनी कड्डेरी तान इतली खुशी जाली त्या साधूक ताणें ताका माथ्यार हात दवर न्हू चेडा तुगेलें भोव बरें जालें राम तुगेलें भलें करो तुका बरी सद्गती मेळटली कांय काळजी करूं नाका म्हूण सांगून तो वचूलो आनी थोड्या दिवसांनी ते चलयेले ताणें मॅसेज कळ्ळो की तो मनीस गेल्लो म्हणून गेले नंतर तिने अनेक खबर सांगली आश्चर्याची ती म्हळ्यार हो बेड रिडन आशिल्लो ताका बरीन बरी सर्चा जायनाशिल्लें तो मनुष्य लास्ट मुमेंटाक तो उठोवन बसलो मात्र न्हय तोग्गू वचून तोग्गू येवन कोण्णी ताका हें करनाशिल्ली जाल्यार आपणें पळयतना तो तोग्गू अशी बशिल्लो खुर्ची मुखार आशिल्ली आनी तो वांकून त्या खुर्चीचेर वांकून माथ्थें दवरून पांय पण त्या अवस्थेंत तो गेल्लो म्हळ्यार कसले नमुन्यार श्रीरामागेली कृपा पळया ती तश्शें आमकां जावंका आतां आमी त्या दृश्टीन आमी प्रयत्न करुया प्रयत्न करचे तरी आमगेल्या हातांत आसता देहाची न्हय जाल्यार मनाची तरी स्थैर्य मेळकाची राम नाम तातूंत डुंबया आमी आतां आमी हें पळया आज दशक 17 सुरू जातस आतां 40 समास वरले तेच सांगतात की कले समर्थ म्हूण दिसता पण लिहिलेच लिहावे वाचिलेच वाचावे विवरलेच विवरावे पुनः पुनः समज क्लियर 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 कळका परत परत परत
ग म भन शिकयता ती श्री गणेशाय नमः शिकयता ती चेडवांक. तशें परत परत ते गिरोवनचें. तशी ते समर्थ आमच्या थान हात दोन गिरोवन घेता असो. तशी आयचे 17व्या दशकाचें नाव हांव मस्त इम्पॉर्टंट असं प्रकृती पुरुष ताजें नाव. मानवी जिवनात तूं मनुष्याक मस्त नमने दुःख भोगका लागतात. जन्मा येत धरून थेट मृत्यूपर्यंत सुख दुःखात चक्र कसलें केलें तर की मनुष्या खंयचे मनुष्या सोडना. प्रत्येक आलगार कसले ना कसले प्रॉब्लेम्स आसतातच. जाल्यार वास्तवीक पळोवनच्या गेल्यार अंतरात्मा अगदी शुद्ध आनी निर्लेप न्हय. तो हांत थावन आयला. अंतरात्मा म्हळ्यार देव. ताका कितले पावर्स आनी कितले पायस. हां, तो निर्लेप शुद्ध परब्रह्मांतान आयिल्लो तो अंतरात्मा. जाल्यार देह इतले केले न्हय, ते सृश्टी निर्माण केली आनी तांतू ते मूळ मायेने आपणालो अंश तांत घाल्लो. आनी ते प्रकृती आनी पुरुष म्हळ्यार एक विश्वव्यापी जाणीव हो पुरुष. आनी नुस्तें जाणीव जायना, जाणीव जावंक जायना, कार्य जावंक लागता. तेमी ती प्रत्येकल्याक कसले भुके जाणीव जाली की काल तेंच परत सांगता म्हूण नाका ती परत दिमका म्हूण सांगता. ही भुके जाणीव जाली. हां, तरी ताजी खावची इच्छा जावंका. इच्छा जायना फुडें ज्ञान जावंका की कल्ल रांदप करूं, कल्ल पळोवचें, कोण घेवचें किंवा उगोवन पळोवचें. आनी मागीर क्रिया म्हळ्यार एक्च्युअली खावचें. तशी हें तिन्नी करपा लागता. तर ते प्रत्येक देहा प्रमाणे देहमाना प्रमाणे बदलता. आज देह सगळे आसता. ती प्राणी मात्रांक देह आसता. ती सान्न मुई दोन, किटक दोन, ओडंड प्राणी दोन आनी सगळ्यांत हें म्हळ्यार मनुष्य. तर मनुष्याक ताका बुद्धी दिल्या देवान. बाकीच्यांक इतली बुद्धी ना, जाल्यार हाक्का बुद्धी दिल्या. तें कळ्ळें जाता की बुद्धी कोण कोण जास्तीच चलयतात. आनी एक बाजू प्रपंच गृहस्थाश्रमेस. हां, बाकीच्यांक प्रपंच बिपंच कसले कळना. एक पण तांगेली चेडवां व्हड जाली, पक्षी सुद्दां हे पिल्ल तांगेली उबून गेली की परत ती तांगेली वाट पळयना. ती आमी तशें न्ही. फॉरेनां वचूलेली चेडवां यो केन्ना येतलीं, तांगेलो फोन केन्ना येतलो, नाजाल्यार आमी करचो. ती हल्ली फोनच करना. ती बेजारचें नो नो. ही आसक्ती सोण दिवचें तर. जाल्यार अंतरात्मा हो अगदी शुद्ध आनी निर्लेप आशिल्लो तरकी विंगड देहाची संगती करून ताका नाना सुख दुःख भोगका लागता. ती ह्या भोगांच कचाट्यांतन सुटचे खातीर उपाय केलो. तरी आत्म आनी अनात्म हो ताजेर विवेक करचो हो खात्रीच उपाय आसा. आतां विवेक कोण करूं शकता? फक्त मनुष्य करूं शकता. योग्य विचार करची बुद्धी हां अगदी क्रूड बुद्धी आसता बाकी प्राण्यांक, पण पॉलिश्ड बुद्धी, तयार जालेली बुद्धी मनुष्याक आसा. म्हणून सगळ्या हातान डबल प्रमोशन आनी घेवन घेवन मनुष्य जन्म आयिल्लो आसता. आमी तावळ ती बुद्धी सम वापर का. हां, तरी आत्मानात्व विवेक हो खात्रीच उपाय. विवेक म्हळ्यार कसलें योग्य विचार. आनी ज्या विचारांनी आमी अधोगती करून घेता ती त्याच योग्य विचारांनी आमी वायट विचारांनी अधोगती जाता. प्रपंचान तूं पडली की सुख दुःख भोगका लागता. तीच बुद्धी आमी जर हांतू लायली खंय विवेक करून ऊर्ध्वगमन म्हळ्यार कसलें अंतरात्मा कशें कसलें आसा तें पळोवचें वय की न्ही. तशी जर पळोवच्या लागली तरी तागेलें एकदम बरें जाता. योग्य उपयोग केल्यार आमगेलेच आमी मित्र जातात. आनी आमकांच कळका की सुख दुःखांतन कशें भायर पडचें. तांचे भायर कल की आनंद म्हूण आस तें कळटा. माय म्हळ्यार कसलें हें कळटा. आमी माया हे मिडियमशें वापरून आमी ताजे पलीकड वचचें, तेल्ल्यान वचचें. तावळे मायेच उपयोग करून घेवचें कळका आमकां. मायेन शिरकून बसचें न्ही. मायेच एक हें केलें, मायेच मूळ परब्रह्म आनी मायेच ह्या बाजू शेपूट केलें तर प्रपंच. तिने सृष्टी निर्माण केली आनी सृष्टी निर्माण करून अनेक जीव निर्माण केले. आमकांय तिनेच निर्माण केले. तोच देव आमगेलो. हां, तोच आवसू बापूसू जावन आमकां पळयत आसता. ताजी कृतज्ञता आसका. हां, तर प्रपंचय करका. गृहस्थाश्रम अगदी महत्वाचो. तें करतना
एंटायरली विसरून वचना आमगेल आत्मतत्वाक विसरून वचना आमगेल आवस बापसूक विसरून वचना त्या आवस बापसू दवरच्या कामतल्यागी वृद्धाश्रम सुद्धा ना थंय वृद्धाश्रमान खंय दवरतली टोटली निग्लेक्ट तर भोव चड जर निग्लेक्ट जाल्ले निग्लेक्ट म्हळ्यार आमी खंयची दृश्टीन करता ती मस्त प्रपंच करता बसली जेवणाक खावचें भान ना वेळेर खावचें ना वाटेल तें खावचें कलेपणी अपय पान करचें अशी केल्यार ही तब्येत बिगडटा कडे तो आत्मदेव शरीर सोण वता देव देह म्हळ्यार देवळ आनी देवळांतलो तो देव आमगेल देह म्हळ्यार देवळ शरीर म्हळ्यार देवळच आनी तांतू तो राबता तो देव तो जर आमी ताका कसले निविद्याक दिनी फातरा देवपणी नाराज जायच ना ताका मस्त जाण दितले आसता ती जाल्यार आमगेल भितरले देव आमगेल शरिरा देवळांतले देवाक आमीची दिवका दुसरें कोणें दिवच्या शक्य ना ती बळजबरीन दिलें तें पचन जायना आमी प्रितीन कितलें दिल्लें प्रितीन तो खाता आनी गोमटे करून राबता आमगेल्यान ताणें आमकां आनंद संतोश दिता आमगेल मन संतोश जालें की आमी प्रसन्न जाता ती मनशांती मेळटा आनी त्या प्रसन्न मनान आमी भायर पळयल्यार अरे सगळे आमचे वरीचे आसत की अशें दिसता सगळे कितले प्रीती करतात आमचेरी म्हूण खरें तुमकां सांगता मंडळी लोक इतले प्रीती करतात आमचेरी सगळ्यांचेर तुमी स्वताक पळयात ती कितली प्रीत करता ती कोण खंय थान आयली प्रिती आमगेल कले बायोलॉजिकल रिलेशन्स आस म्हळ्यार आस ना म्हळ्यार ना खंय थान आमी एकडे आयली जशी ताक धंय घाट्ट ना पडे उदक घालून ताक जातले लोणी नवनीत वयर येता तशी ही प्रीती त्या आत्म्यांतली वयर येता आनी कडेन आमगेलेच आमी मित्र जाता ती आनी सगळेच आमगेले आमी विश्वामित्र जावचे हरकत ना विश्वाचे वसुदैव कुटुंबकम आतां पळयात आमगेलें कुटुंब कितलो व्हड जाल्यां ताजो योग्य उपयोग जर कर न्ही मात्र आमी योग्य उपयोग कर न्ही ते आमगेले हाजे आमकां विवेक आस पण विवेक वापर न्ही आनी वाटेल ते विचार केले नुस्तेच विचार केले कुविचार तरी आमीच आमगे शत्रू जाता ती आनी हें सगळें मनुश्या गलहांत तरी तो शिवात्माची शिवात्म तो जाल्यार तो कल जाता जिवात्म जाता म्हळ्यार जुगुळ जाता तशें कोर न्हू ताका म्हणून अंतरात्म्या ज्ञान कोर घेवच्या कल कोरका सत्संग सतत संतांगल सहवासांतू सत्शास्त्र श्रवण बरबरें आयकूनचें आनी ताजें अखंड विवरण कोरका आनी आमी ताजें चिंतन मनन कोर न्हू आमकां कशी साक्षात्कार जातलो आमी चंद्रभागे निरांतू त्या उदकांतू नामाच्या उदकांत आमी डुमका मज्जीत जावंका तांतूची नावका आनी खंय नावका म्हूण ना शॉवरा मुळा नावचें तें देहाक देवळ धुवचें जाल्यार भितर देवाकच नाणोवचें आमी कशी नाणोवचें दोळ्यांत उदकान जाल्लें पण एक नमुन्याच तुमी नामाच्या हाज्यान ताजे उदक ताजो जो भाव आसा न्ही भावांजली दिवची तशी आनी अशें करून मूळ परब्रह्म हें शाश्वत संत म्हळ्यार शाश्वत आसता सतत आसता निर्विकार आसता जाल्यार तांतू मूळ संकल्प तांत आयलो आनी तो संकल्प म्हळ्यारीच कल्लें की जगत ज्योती मूळ माया गुणक्षोभिणी ही ताका नांव कडेरी प्रकृती पुरुश म्हणटा ती तर हांतू ह्या संकल्पांतू एकोहम बहुश्याम हो संकल्प आशिल्लो हांव आत्तां थंय एकली आशिल्ली आत्तां म्हाका अनेक जावंचे आसा खेळ मूळ मायेगल खेळ हो संकल्प म्हळ्यार बरीची कल्पना ही मिथ्याच आसता जाल्यार त्या मिथ्या कल्पनेन कितलो आनंद मेळटा वय की न्ही तशी तरी आतां मूळ संकल्प स्फुरका लागता तांतूची त्या मूळ संकल्पांतू स्त्री आनी पुरुष हे भेदाचे हे आसता भेद आसता कळ्ळें सृष्टी स्थूल साकार आकार घेवच्या लागली स्थूल म्हळ्यार कळ्ळें सगळे जीवमान निर्माण जाले सगळे शरीर निर्माण जाली आनी जीवसृश्टी निर्माण जाली गेलपन सांगिल्लें की तांकां कले वखद म्हळ्यार बरें ना जाल बा तर ताका वखद लागता ती
म्हणून वनौषधी निर्माण जाली रानांतून. कळ्ळें? सगळें हें कोण केल्लें? हें मूळ मायेनच केलें. संतांगेल गांठ पडल्यार तर उत्तमची. जाल्यार समजा कोणें संत मेळ्ळी तांकां, गुरू कळ्ळी तरी तांगेल ग्रंथ अभ्यास करता. म्हणूच आतां हो दासबोध घेतला. स्वता समर्थान तूं बैसून आमकां विवेक करूं शिकयत आसत. आतां तूं गोतस खंयचोय देह उत्पन्न जाता, स्थूल देह देववळ बांदतात न्ही, तान ते शबल आसता. म्हळ्यार तातूंत नाना नमुन्याचे चिकोलूय गेल्लो आसता, शेण घालेलें आसता, आणिकल केल्लें आसता, रेती आसता, माती आसता, पुराय. तशी हें स्थूळाचें मूळ मनुश्यागेलें स्थूळ शरीर कोणागेलें स्थूळ शरीर आसा न्ही, तें वासनेंत आसता. आनी ही वासना सूक्ष्म आनी प्रकृती पुरुशा मूळ माया सूक्ष्मची. जाल्यार ती बरीची पायस अशी. आनी मूळ वासन जी आसा ती घाणींतल्यान निर्माण जाता आनी तातूंतल्यान हें स्थूळ देह तयार जाता. तेमित्तान तूं कितलेय फुड्ड घाला ती, कल्ले करा ती, शेवटी घाणीच कुंड तें. जाल्यार तें गोमटें करून दवरचें आमगेल कर्तव्य. कल्ल्याक तर आमगेल देव, आमगेल राम तंतस हें कळका. हां, आनी ही वासन सुद्दां सूक्ष्म अशी मी तांकां दिसना. जाल्यार ही वासना आमगेल आत्मज्ञानाच्या आड येता. आमी वासन म्हळ्यार एक स्त्री पुरुश पळय की घुमटी दिसली, कडेरी कोणें दाल मनशां आसल्यार दादल्यांक बायल आवडटा ती, बायलांक दादले आवडटा ती, एकमेकांचेर लायन मारता बसली, फ्लर्टींग केलें, हें केलें, लग्न केल्यार केलें, ना जाल्यार ना, अशी नमुन्याचे घसरत वतात मनांनी. हां, तावळी ते भितर अंतरात्म्याक कल्ल सांगचेस तो बापड न्हिदोन पडता कडेन, न्हिदोन पडता, कल्ले म्हणना. आनी जास्ती जाल्यार जास्ती त्रास जावच्या लागल्यार ताका नाना रोग जातात त्या देहाक आनी तो देह सोण वता, देवळ सोण वता. मी तांकां राबूं जायना बा इतलें घाणींतून अशी. तेमिती तेंच आमगेल्या आत्मज्ञानाच्या आड येत न्ही ही वासना. वासना म्हळ्यार कल्लें अति इच्छा. गरजे पुरती इच्छा आसता जाल्यार गरज आनी इच्छा सुद्दां मागशी ज्यो गरज आशिल्ल्यो, मागशी ज्यो इच्छा आशिल्ल्यो, इच्छा त्यो आतां गरज जाल्या. फ्रीज ही गरज जाल्या. मागशी काळान आमी सान्नासतना ती लग्जरी आशिल्ली, कोणाल घरा फ्रीज नाशिल्लें. फोन, मोबायल ही आतां गरज जाल्या. पयलेच फोनच नाशिल्ले, तावळे आमी कल जग नाशिल्ले, आनंदान जगताले, आतां पेक्षा बरें करून नाशिल्लें. तशी आतां तांणी सांगलें आत्मज्ञानाच्या आड कोण येता? आमीच येता ती. कळ्ळें? म्हळ्यार वासना म्हळ्यार कळ्ळें आय वॉन्ट म्हाका हें जायी, म्हाका तें जायी. काम, क्रोध, पंच ज्ञानेंद्रियांतल्यान कितलें बरगून घेवचें की बरगून केन्ना घेवनी. गरजे पुरती प्रत्येकल्याक जाय. मनुष्य म्हळ्यार ताका अन्न वस्त्र निवारा जाय. प्राण्यांक अन्न आनी निवार असल्यार पुरो, वस्त्राची गरज आसना. पण आमच्यासल्यांक आनी तेमी ती प्राण्यांक वस्त्र भगवंत पुरयता. थंडीच्या तांगेल्या आंगाचेर लोकर येता, वय की नाही, पोलार बॅर आनी कशें आसता तांकां आप्यापीच आसता. तशी तर आत्मज्ञान हें कोर घेवच्या खातीर आमी जल्मा आयल्यात. तें जगांत सर्वश्रेश्ठ तेंच आसा. जगांतले खरेची जे संत पुरुश म्हणटात न्ही, ते आत्त थंय आत्मशोध करतच जगले. आतां ह्या अंतरात्म्याचो शोध कशी करचो बा? हें तांणी कोर न्हू, आत्मज्ञान मेळो न्हू, तें कशी करचें हो शोध हें ग्रंथान तांणी बरोवन दवरला. तेमी ती तांगेल सांगील आदारान आमी पावलार पाऊल घालून वचचें. चरण पुजा म्हणटात ताका. चरण पुजा म्हळ्यार कळ्ळें नुस्तें पादपूजा न्ही. आतां स्वामी जायली की गुरुपुजा आमी करता, ती पादपुजा करतात, पाद्यपुजा, तें तर जाल्लें, तो एक भाव आसता. पण मुख्य म्हळ्यार कळ्ळें मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम. म्हळ्यार प्रत्येक शब्द तांणी सांगिल्लो आयकूनचें, तशें कोन्न पळोवचें, श्रवण मनन चिंतन करून तें कशी वागता ती तें पळोवचें. तांगेल भाव केन्ना कशें आसता, तांगेल करुणा, तांगेल वात्सल्य, तांगेल प्रेम, तांगेल शिस्त, तांगेल व्यायाम, तांगेल कसलें प्रत्येक अनुकरणीय आसता साधू पुरुशांगेलें. तें आमी करूंक शिकता, अनुसरण करूंक शिकता, अनुकरण न्हय. अनुकरण न्हय. नाल्यार एक म्हणटात स्वाम्यांक चॉकलेट आवडटा म्हणून ते चॉकलेट घेवन येवचें. ते चॉकलेट घेता ती एक गंगाळान दोन सगळे चेडवां वांटता पडटात. तांकां ताजी आसक्ती आसना. जाल्यार आमकां तशें दिसता, तांकां तशें ना.
मेळ्ळ्यार मेळ्ळें ना जाल्यार ना तें सांग. ते तांणी शोध कशी घेवचो हे ग्रंथान सांगलें कशी त्या आधारान आमी आत्मशोधका. आनी हो शोध संपलो की जाल्लें, ग्रंथ समाप्ती आयली. आतां आमगेली ग्रंथ समाप्ती लागीं येतस तो पर्यंत आमी हें शिकपाची. तेमी आमी स्वता प्रचिती घेवनूची कड्डेर आमी त्या आत्म्या बद्दल जगाक सांगूक शिकता. हां, जशी सांगिल्लें मर्म दवरचें मनांतून आनी प्रेजेंट करतना गोमटेची शब्द घालून तें प्रेजेंट करचें. सम कळणी जाल्यार आनी पयलें सम कळचे पयलीं आमकां अनुभव येवचे पयलीं आमी जर सांगूं गेली मस्त गोंदळ जाता. कळ्ळें? तेमीत कल जाता. एक लक्षांत दवरका, आमगेल भितरी 24 तास अजपा जप चालू आसा. अजपा जप म्हळ्यार कळ्ळें, सहज चलतलो जप. तो फक्त आमी पळोवचें आसा. एक जागेर बससा ती आनी श्वासाचेर लक्ष केंद्रीत करा ती. सह अहम स हम स हम हम स स हम स म्हळ्यार कळ्ळें, हांवच तो, तोच हांव. हें देव आमकां प्रत्यक्ष सांगता आसता. हो कळ्ळें, श्वास आमी घेना ती आप्याप येता. साधकान सहज भितरी ही साधन करचें केद. कळ्ळें? आनी ताणें अगदी सहज त्या वेळा आत्मचिंतन करका की हें कोण घेतस बा, हांव तरी घेना. मगल आवस बापूस घेना ती. मगल आवस बापूसून मगल श्वास तयार करून दिनी, डॉक्टरान दिनी, बय की न्ही. आनी म्हाका जन्माकय घाल्ल्या त्या डॉक्टरानय घालनी, आवस बापूसूनय घालनी. आवस बापूसून गेल्यार हातांत आशिल्लें आसल्यार रिकल जाता आशिल्लें, तुमीच सांगा ती. हां, आवस बापूसून हातांत जर आशिल्लें चेडवां जन्मा घालचें, कितले डॉक्टर सांग चेडवां आसना ती. मस्त डॉक्टर्स निपुत्रीक असतात शेवट पर्यंत. तांणी कल प्रयत्न करीत आसतले पण तांगेल्या हातांत आसना. तेंच सांगचें सर. तेमी ती देहाभिमान सोड न्हू, हें आमकां वापरच्या दिला देह, मगल न्हय हो. जाल्यार जित दिवस थंय वापरच्या दिला तो सर भरपूर वापरून घेवया, फुल्ल यूज करया ताजो आनी बऱ्या खातीर. कळ्ळें न्हय? हे लोक देहाभिमान सोड न्हू, कोण खरे लोक हेंक ताजो वापर करतात न्ही ते खरेंच धन्य. तर तांणी मागीर सांगलें ह्या दशकान फुल्ल कल्लें स म्हणून. पिंडात 4 देह सती, 4 अवस्था, 4 गुण, 32 तत्व. कडेरी ब्रह्मांडाची 25 तत्व, सगळे मेळून 82 तत्व जाता ती. हां, स्थूल हाजे 25, सूक्ष्म देहाचे 25. हां, अशी करून तर त्या वेळा ते कसले तत्व मुखार येतलो तो समास. आत्ता तें नाका. साक्षी भावाचो विवेक स्थिर दवरका. प्रत्येक साक्षी भावान पळोवका. एम आय अंडर स्लंबर, गाढ न्हिदलेलो असवे, गाढ न्हिदोन त्या वेळा कळना, उठायना पडे, अरे हांव बरी न्हीद लागली म्हाका, हें कळटा. सपन पळयलें वय सपन पळयलें हें कळटा. तर आत्तां हांव जें वावरतस तेवें जागृतींतलें सपन हें सिनेमसो चालू आसा, सिरियल पळयतस म्हाका जाय जाल्यार तें बंद करूंक रिमोट आसका, म्हाका पळोवचें आशिल्लें पळोवचें तितलें म्हाका हें आसका. तितलें देवान रिमोट आमच्या दिला मनाचो. त्या खंबीरपणान ताका साक्षी भाव म्हणटा. ताज्यान विवेक स्थिर करता. खंयच्या वेळार खंयचें इम्पॉर्टंट आसा, खंयच्याक इम्पॉर्टन्स दिवका. वेळ गेलेलो परत येना. ताणें सांगिल्लें घडयाळ एक फोन पडली की आमी कायमचे 5 मिनीट जरी नंतर हें केलें, आमगेलें नाम राबलें, तितलें आमी मागशे पडटात. गेलेलो वेळ परत येना. साक्षीपणाच विवेक तो स्थिर करचें आनी ह्या सगळ्या 82 तत्वांचें निरसन कशें करचें हें शिकून घेवचें. हान तुथान कडेन आमकां ज्ञान उत्पन्न जाता. हां, ज्ञान उत्पन्न जाता म्हळ्यार कळ्ळें, कळच्या लागता. हें कळ्ळें, आकलन जाता की आमी ही खंयची तत्व म्हळ्यार हांव न्हय, हांव ताजे परे आसा. म्हणना पडे मल अज्ञान मावळता न्हय. कडेरी म्हाका ताजें ज्ञान जालें, तेमी अज्ञान ना अशें जालें. मग ज्ञान वरलें न्हय. ज्ञान वरना पड कल जालें, यो हांव भोव ज्ञानी आसा म्हणून तो एक अहंकार जालो. त्याने अर्पण करचें देवाक. स्वामीज केन्नाय सांगतात, कल्लें जालें की आमी समर्पण करतात. कल्ल्याक समर्पण करतात तें आमी करना पडे आमगेले इनचार्ज आसता तांकां रिपोर्ट करून तांणीच समर्पण करका म्हण न्हय. आमगेलें साधन जालें की आमी पयलीं समर्पण करका. कड्डे रिपोर्टींग कड्डेरी देवा तूं करून घेतलें.
आम्ही कोण करतली हां अशीच चलोन बरी म्हणून हे एकच प्रार्थना आणि अशें कोर न्हू सतत समर्पण करता वचूल्यार ज्ञानय वरना अज्ञानय वरना आणि विज्ञान जाता. विज्ञान म्हळ्यार यू गेट मर्ज्ड हां त्यामीत मागीर परब्रह्मांत आमी मर्ज जातात. हें दृश्याच्याय भायर आसा कळ्ळें. हांगा ते सांगता ती मुख्य जाणची शक्ती म्हळ्यार आमी सूक्ष्म कल्ले म्हणटा जे आतां वीज म्हळ्यार कल्ले विजेचेर इलेक्ट्रिसिटीचेर कितके शोध जाले. हें कशें चलता तें कशें चलता इलेक्ट्रॉनीक फुल्ल इलेक्ट्रॉनिक्साचे हेंची विजेचेर आसा वय की न्ही. एक हातूं हून जाता एकान थंड जाता एकान आनीकल जाता अशी पुराय फॅन चलता हवा चलता हें सगळें जाल्यार हें सगळें करतना ही सूक्ष्म तें दिसता वेळ दिसना तशें आमकां सुद्दां आत्मा दिसना पण आत्मा देवा हातूं रमयल्यार कशी आनंदी आसता आणि आमकां देहय सुदृढ जाता कळ्ळें. मन सुदृढ जाता आणि तुमकां तसो प्रत्येक आमकां बॉडी सेल्लाक अंतर्बाह्य व्यापून आमकां मनात सेल आसा. त्यामी ती द वे वी थिंक इट मॅटर्स कळ्ळें. नेगेटीव थिंकींग करचें ना. देह आसा कलेपणी शरिराक जाता आसता पण ताजें मस्त हें कर न्हू ताजें टेंशन घेवन बसचें ना. हेल्दी थिंकींग केल्यार नवीन येतल सेल्स हेल्दी येतात हें सायन्सान सुद्दां मान्य केल्या कळ्ळें. तर ते सूक्ष्म ओळखका ती शक्ती करका आणि अखेर निर्गुण मेळोवंका हें तांगेलें आसा. तर आत्तां तांणी सांगल्या समाज पयलीं म्हळ्यार देव बलात्कार. आतां हें बलात्कार म्हळ्यार कल्लें शेवटी बलात्कार म्हळ्यार कल्लें कोणाक संमती नासतना फोर्सफुली कसलेंय करच्या लावचें दुसऱ्या व्यक्तीक. दोन व्यक्ती आसा ती एक व्यक्तीने दुसऱ्याक मना नासतना कंपल्सरी म्हळ्यार आतां कोणाक बलात्कार म्हळ्यार शारिरीक हेंच जावंका म्हणना पण म्हाका चोरी करची ना किंवा म्हाका फट्टी उलोवची ना तरी ब्लॅकमेलिंग इमोशनल ब्लॅकमेलिंग म्हणटात न्ही तशी कोर न्हू त्या दुसऱ्या मनशाक कंपल्सरिली फट्टी उलोवच्या लावचें दॅट इज बलात्कार. तशी इतलो हो देव बलात्कार म्हळ्यार कळ्ळें आमगेले इतले पायस आनी इतले प्रसन्न आत्मा हां ताका मूळ मायेने आमगेलें घर गोमटें करून देवळ गोमटें करून चलोवचे खातीर दिलां. आनी ताणें म्हळें चलोवची कशी तर मनाचें वाहन जाय न्हय म्हूण मनाच्या वाहनांत घुसलो. तर ते सतत ताका प्रपंचाच्या हातूं लावन आमी कंपल्सरिली वायट काम करूंक लायता ती भाग पाडटा ती तावळ कल जाता त्या देवाचेर सुद्दां आमी बलात्कार करतात. प्रकृती आनी पुरुष हो देव खरो. पुरुष ही जाणीव विश्वव्यापक जाणीव तो खरो देव आणि प्रकृती ही शक्ती ती करची ती करता जाल्यार हें दोन्ही जोडगोळीन मेळ न्हू. जर गोमटें करून देवा नामांत वेळ घालयलो आसल्यार कितलें बरें जाता आशिल्लें. म्हळ्यार प्रपंच करचो ना अशें ना पण साक्षी भावान करचो आनी सगळें करचें पण प्रमाणात सर्व काही असावे. सगळें प्रमाणांत करचें प्रत्येक खंयच्याचें टू मच करचें ना. मस्त हें न्हीद काडचें ना तशी मस्त भोव चड सुद्दां दण करून घेवचें ना. ठरावीक तितली न्हीद जायी ठरावीक तितलें एंटरटेनमेंट जायी ठरावीक तितलें काम जायी ठरावीक तितलें खावच्या जायी पौश्टीक हें सगळें. तरी अशी कोर न्हू ते एक प्रकृती आनी पुरुश हिंची एकमेकांचेर बलात्कार करतात. म्हळ्यार कळ्ळें की तो देव शेवटी अशी फट्टी काम कोन न्ही त्या आत्म ज्या मनांत आसा की त्या मनाक दिसच्या लागता की आपण केलेलें बरोबर आपण करता आसता भितर बशिल्लें देवाक दिसता हें बरोबर आसा. प्रकृतीचेर तागेली इतली प्रिती ती प्रकृतीचेर ताण तो गुदिकान व्हरता अधोगतीक आनी तांतू शेवटी त्या अंतकरणे खूश जावन ताजेर हें करता. म्हळ्यार हें स्वताक सुद्दां तांणी अधोगती करून घेवची तशी कोर न्हय म्हूण सांगतात कळ्ळें. आतां हांगा तांणी आमी हें वाचच्या मूळ
दशक 17वा प्रकृती पुरुषांचा पहिलं समास पहिला. आता हें कितकी पण सांगेल असं सहज तुमकां कळटलें. वास्तव होता श्रीराम निश्चळ ब्रह्मी चंचळ आत्मा. निश्चळ ब्रह्मांतान कोण पयलीं जालें मूळ संकल्प तयार जालो तो चंचळ आत्मतत्व. तीची मूळ माया ती तयार जाली. सकळां परजो परमात्मा तो सगळ्यांक वयर आशिल्लो मूळ आशिल्लो तो म्हळ्यार अगदी चिट्टून आशिल्लो. जशी समुद्र ओशन आसा ओशनात तो कांट आसा न्ही ताजे नंतर उदक ह्या बाजूने वाळवंट त्या रेती आणि त्या बाजूने उदक तर मध्येच जो कांट आसा न्ही थंय तो तो जो आमगेलो परमात्मा आसा देव ताका दोनी दिसता आसता. ब्रह्म ब्रह्मांतान निर्माण जाला तागेलो अंतरंग ब्रह्म परब्रह्म निश्चळ जाल्यार बाह्य कशी माया ती मिथ्या ती केन्नापुणी ना जावंची आसा. जाल्यार निश्चळ परब्रह्मांतान एक भितर संकल्प आयिल्ली ती हें करया तें करया म्हण आकलसाने गम्मतीची गम्मत करया म्हण आयिल्ली आसता. तावळी ताक्कल म्हणटा ती सकळां परजो परमात्मा ताका परमात्मा म्हणटा ती. आतां करची म्हळ्यार ताका सगळी ताकद आसा फुल्ल ताकदीनुसार आयला. ताक्कल म्हणटा ती चैतन्य साक्षी ज्ञानात्मा षडगुण ऐश्वर्य सकळ जगाचा ईश्वर सगळं जग ताणे निर्माण केलें कळ्ळें मागीर ताका गमत करची आसा. सृश्टी निर्माण केली. सृश्टी निर्माण तर केली चलची कशी म्हूण आपणागेलोच अंश काडून त्या प्रत्येक सृश्टींतूय विखरलें ताजें आकर्शण कितली गोमटी सृश्टी दिसता. अशीच जर आसल्यार ती इतली गोमटी दिसताशिल्ली दिसनाशिल्ली. तरी तशी प्रत्येक जिवांत तो आत्मा आत्मतत्व आसा आनी तें भोव गोमटें करून चलयता. तरी सकळ जगाचा ईश्वर म्हणून नामे जगदीश्वर तया पासून विस्तारू विस्तारला. शिवशक्ती जगदीश्वरी ता कलकल नाव आसा ती त्या दीस सांगिल्ली बरी. तत्व तत् म्हळ्यार कळ्ळें सहा सा आणि तत् म्हळ्यार तो ती आणि तें. रामू कृष्ण पुल्लिंग देवी दुर्गा परमेश्वरी आणि भुवनेश्वरी ही पुराय स्त्रीलिंग आणि तें चैतन्य तें हें तत्व हें कल जाता नपुसकलिंगी जाल्यार सगळें मेळ्ळें एकच ती मूळ माया. शिवशक्ती जगदीश्वरी प्रकृती पुरुष परमेश्वरी मूळ माया गुणेश्वरी गुणक्षोभिणी. गुणक्षोभिणी म्हळ्यार ती येतना जशी वटा बींतू अख्खें झाड आसता खंय तशी ती मूळ माया जेन्ना आयली संकल्प करून घेवन तावळटीन आपणा वटू तें फुल्ल झाडच हाडलें. तें कालीच म्हाका म्हणालें कोणके चेरडाने अशी गमटें चित्र काडटाले तरी वयरी मूळ काडलेली आनी तो गुफान काडलेली म्हळ्यार तिगल हान तूं बैसून तो परमेश्वर कशी थिंक करता ऊर्ध्व मूल अधशाखा हें तत्व कशें आसता. वयरी मूळ आनी ताजो विस्तार तोग जाला. जस जस तोग घेता ती ताका सगळे फांद्यो फुटल्यो फुल्ल आयली फळ आयली तशी. ती गुणक्षोभिणी म्हळ्यार तिगल पोटांत तूं ते गूण आशिल्ले त्रिगुण पंचमहाभूत सगळं घेवन आयिल्ली ते सगळें भायर पडली आनी तांतून ती सृश्टी निर्माण जाली. तांतू हो जो परमेश्वर आसा मूळ माया जी आसा तो क्षेत्रज्ञ द्रष्टा कूटस्थ साक्षी कितलें नांव आसत पळया. अंतरात्मा सर्वलक्षी शुद्ध सत्व म्हणटात महत्तत्व परीक्षी जाणता साधू. साधू कोण आसा तो हें सगळें ताका कळटा. ब्रह्मा विष्णू महेश्वर नाना पिंडी जीवेश्वर. ब्रह्मा विष्णू महेश्वर हे सुद्दां प्रत्येक पिंड म्हळ्यार शरीर सांसान सांदून व्हडता शरीर ताका पिंड म्हणटात. आनी जे पिंड ना ते ब्रह्मांड व्हड स्केलाचेर मायक्रो आनी मॅक्रो फिजिक्स सायन्स ते सायन्सा शोध आत्तां लागले. तें सृश्टी निर्माण पयली केली कोणें तांणीच तें मायक्रो आनी मॅक्रो केलें. तशी ब्रह्मा विष्णू महेश म्हळ्यार उत्पन्न करता. प्रत्येक सेल्स नवीन 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 येता आसतात ताजें पालन कोण करता विष्णू करता. आनी महेश्वर जे शेळ जाल्ले सेल्स आसता ती तांचो विनाश करतात म्हळ्यार नवीन सेल्स येवच्याक. जर ताजो विनाश जाय न्ही महेश्वराल काम समज जाय न्ही त्या जिवाक त्या शरिराक कॅन्सरा वा रोग जातात.
कल्या म्हळ्यार नुसते ग्रोथ सेल्स वाडत वता ती जून सेल्स मरना तिची आणि ते दिवच्या केमो बिमो दिवच्या गेल्यार त्या जून सेल्स मारू गेल्यार नवीन सेल्स सुद्धा मरून वतात त्यामुळे ते पाप मरतात कडेरी मनुष्य मरता ब्रह्मा विष्णू महेश्वरू नाना पिंडी जीवेश्वर तक जीवेश्वर म्हळ्या त्यास भासती प्राणी मातृ लहान थोर देह देवळामध्ये बैसला न भजता मारितो देहाला म्हणकले हा देव खंय बसला जीवेश्वरू देह हे देवळान तो बसला तो बसला देवळान म्हणना पडे ताका त्या देवळांत वचूनच आमी दिवकान खावच्या बिवच्याक नैवेद्य न्ही तो हांगा पाशाणांत ना तो आमगेले भितर आसा तर आमी खाल्ले आमी उद्दां पिली आमी व्यायाम केलो आमी कले भजन म्हळें बरें करमणूक केली ती ताका मेळटा म्हळ्यार ताका एटेंड केले वर जाता वय की न्ही तागेलें भजन करचें म्हळ्यार तें सम वेळेर एक एक जाण निर्जळी उपास करतात तशें केलें ते आत्म्याक तळतळाट करून कल मेळटा आमकां तो आत्मा भितर बसला आनी देहाक देह सुख कोण तरी कल मेळटा देह सोडून वता कडेरी तो आत्मदेह सोडून वता राबू जायना ताका आनी पाप त्या आत्म्याक देहा शिवाय कल्ले करूं जायना देहाचेर मस्त प्रीत आसता जाल्यार आमीची ताका इतले सतायता ती की ताका शेवटी सोडून वचका लागता देह देवळामध्ये बैसला न भजता मारितो तो देहाला म्हणून त्याच्या भेणे तयाला भजती लोक सिक्क जाऊ नये म्हणून त्या देहा कल्पणी जाय द म्हणून सांगून आत्म सोण उचल्या री आत्म सोण उचल म्हळ्यार कलें आमकां आमी मोर वतली तर मोर नये म्हणून लोक तागेलें भजन करतात आतां भजन करतात म्हळ्यार कलें सेवा भज सेवायाम भजनम भक्ती भागो भक्ती भंजनम भक्ती भज सेवायाम हे सगळे भजन हा इतले 4 अर्थ आसात त्या भजती लोक म्हळ्यार कलें त्या देहाक कलकल जायी त्या देहांत बशिल्ले आत्म्याक कल जायी ते आमी त्या प्रमाण बरबरे खावच्या पिवच्या दिवचें योग्य आहार विहार सगळे ताका दिवचें ना जाल्यार कल जाता सिक्क जातात आमी आनी कडेन मोर वतात आतां एंटायर तुमगेले पुराय लायफ पूर्ण जावन 100 वर्स जाली 95 वर्स जाली कडेन देह थकलो विनाशी म्हणून वच्ची सोडून दॅट इज डिफरंट थिंग जाल्यार वाट्टेल तशी वागल्यार यंग लोक हार्ट अटॅक येवन मरतात कशी योग्य आहार विहार ना तें जावं का जे वेळेसी भजन चुकले ते ते तेव्हा पछाडिले त्यामुळे ती जेन्ना खावच्या मेळना पळय ताळ वखवकलेले जातात वखवकलेले जाता तो आत्मा तो मनाक सांगता हांग थंग चोरून खा थंय थंय हें करी कोणा ब्रेड मेळना जाल्यार गरीब लोक पाप चोरून घेवन खातात तांगेल्यान तूं आत्मा आसता न्ही तावळ ते देव बलात्कार ताका देव बलात्कार म्हणटात मागीर ताका आमी फोर्स करता ती चोरून खा म्हण ताका खावच्या मेळना पाप तशी जे वेळेसी भजन चुकले ते ते तेव्हा पछाडिले आवडीने भजो लागले विश्वजन त्यामुळे ती लोक आवडीने तागेल काळजी घेवच्या लागले जे जे जेव्हा आक्षेपिले ते ते तत्काळच दिदले त्रैलोक्य भजो लागले येणे प्रकारे 5 विषयांचा नैवेद्य आता हांगा नैवेद्य म्हळ्यार फक्त खावचे न्ही नैवेद्य 5 विषयांचं नैवेद्य म्हळ्यार कहलें तें आवश्यक असं ते हक्क दिवच्याक तागेल सम पळवणूक जावं का आत्मदेवाली तरी कल जाई 5 विषय म्हळ्यार हें कलें दृष्टी सगळे कान नाक जीभ डोळे आणि स्किन त्वचा सगळ्यांनी मेळून जे तांगेल आहार कान्नाच आहार केले आयकूनचे दोळ्याचे आहार केले बरबरे पळोवचे तरी आमी जर ताका वायटच दाखोवच्या लागली तरी त्या आत्म्याक शेवटी बेजार येता तो म्हणटा पण देव सोड वता म्हणून राबना तुमचे वटू कितले म्हणून बलात्कार कितले म्हणून सहन करतलो तो सोड वता देव 5 विषयांचा नैवेद्य जेव्हा पाहिजे तेव्हा सिद्ध ऐसे न करिता सद्य रोग होती वाटेल तशी वाईट पळयले वाईट खाल्ले कलेपणी वाईट कले घाण इंतराबली पोल्युशनांतू ताज्यान रोग जाता ती हांगा रोग जाता ती नाना रोग होती जेणे काळे नैवेद्य पावेना जोपर्यंत ताका योग्य नैवेद्य मेळना तेणे काळे देव राहेना
जेन्ना नैवेद्यच पावना जाता ताका, म्हळ्यार कानय आयकना, कल्लेंच जायना, खावच्या जायना, पिवच्या जायना, न्हिदोवच्या जायना, बैसू जायना, हां कले वास येना, कसले जायना, त्या वेळारी तेणे काळे देव राहेना. भाग्य वैभव पदार्थ नाना सांडून जातो. आजूबाजू घरांत इतले पयस आसता, प्रॉपर्टी आसता, नमन्या खावच्या केल्ले आसता, पण हागल देवळ इतले हें जाल्या की ताका कल्ले करूं जायना. ही कॅनॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट. ताका कले जायनाची. तरी तो जेन्ना आत्म सोण वता, सांगना आपण वतस म्हूण, कोणाकय पत्त लागू दिना. आज न्हिदता फाय उठायनाची, किंवा अचानक पडता कोलॅप्स त्या जागेर जातो तो कळो देईना, कोणास ठाऊक होईना, देवे विण अनुमानेना कोणास देव. देव पहावया कारणे देवळे लागती पाहणे. होय की नाही. आता आमकां देव आमगेल भितर सूक्ष्म देव आसा, आत्मदेव आमकां पळोवच्या मेळना, म्हणून लोक कल करता ती की निरनिराळ्या देवळांत वचून देव सोदता ती. ठीक आसा, तर कल जाता थोडे लोकांक कल जाता थंय देवळां वचना पळय, त्या देवळांतू तो इतलो मज्जीत जाता भावनेने की थंय ताका देव प्रगट जाता, त्या मुर्तींत देव प्रगट जाता. हां जाल्यार हांगा समर्थ सांगता ती देवळे म्हणजे नाना शरीरे, तेथे राहिजे जीवेश्वरे, नाना शरीरे नाना प्रकारे अनंत भेदे, चालती बोलती देवळे, त्यामध्ये राहिजे राऊळे. राऊळ म्हणजे देव. जितुके देवळे तितुकी सकळे कळली पाहिजे. हां हे सगळे मनुष्यागल मात नाही, इतर देह सुदय पिंड म्हळ्यार खंयचे शरीर, मत्स्य कूर्म वराह देवळे, भूगोळ धरिला सर्व काळे. हां कुर्मान कल केलें, भूगोळ धरलेले विष्णूने हे सगळे अवतार घेऊन दाखयले की हांतू सुद्धा आपण देव आस म्हणून. कळलें. तर जशी 10वे हांतू विभूती दर्शन म्हण आस, सर्पान सुद्धा देव आस हांनी सांगल्या श्रीकृष्णाने भगवद्गीतेंत. 10वे विभूती दर्शन तांतू प्रति एकांत आपण आस म्हण, भूगोळ धरिला सर्व काळे, आणि ज्या ज्या वेळे जशी गरज आस तशी त्या परमेश्वराने ते शरीर धारण केल्या. पृथ्वी कशी काडका आशिल्ली, एक बुडलेली, ते काडका जाल्यार ताका शिंग अशें कांट असो जावंक न्हय म्हणून इतलो व्हड शिंग, नांकार शिंग आशिल्लो वराह म्हळ्यार डुक्कर, डुकराचे हें घेतलें. जेन्ना सगळे कडेन उद्दा जालें तो मत्स्य कूर्म म्हळ्यार ते समुद्र मंथना वेळारी तो मेरू पर्वत बुडच्या लागिलो, ताका मुळा कल्पणे आधार जाई, सगळे वासूकी अशी दोन बाजून ताणता ती. हां तावळ हो पाप देव आमगेलो कुर्मावतार घेवन फाटी घट्टी व्हय बा तागली, जाल्यार कितले सहन करचें. कोणा खातीर ताणें सहन केलें, कोणा खातीर केलें, आमचे खातीर केलें. आनी सगळी पृथ्वी बांचयली. त्रिकाळे विक्राळे निर्मळे किती एक, कित्येक देवळी सौख्य पाहे, भरिते अवघे सिंधू आहे, परिते सर्व काळ न राहे अशाश्वत. म्हळ्यार मस्त देहांग सम चल्ल्या जाल्यार ते शेवटी अशाश्वत न्ही. भरिते अवघे सिंधू आहे, समुद्र स्वतः सगळे वेळार आसना तशी, आशिल्ली तशी आसना, तांची स्थित्यंतर जाता आसता ती, कारण शेवटी ते अशाश्वत. हां जे उपजता ताका स्थिती आसता, स्थित्यंतर आसता, तेणी लय आसता. अशाश्वत अशाश्वताचा मस्तक मणी, जयाची एवढी करणी, दिसेना तरी काय झाले धणी तयासीच म्हणावे. ह्या अशाश्वत हो परमात्मा सुद्धा अशाश्वत आस. कल्पांतांतू तो विलीन जावंच आस जाल्यार तो आमगल सगळ्यांक मस्तक मणी आस. कळ्ळें. तागल इतली करणी दिसना म्हणून कल जालें. जशी वीज दिसना म्हणून लायव्ह वायरा हात लावची ताकद आसवे तुमकां ना न्ही, तशीची देवागल हें. हां देवा मान्न ना, देवा रिटायर करा ती म्हणटा लोक, आज आसता ती फाय राम नाम सत जाता. कळ्ळें. म्हळ्यार देव म्हणटा बाबा तूं म्हाका मानना जाल्यार हांव तुका कल्या मानका म्हण. जाल्यार अशी देव म्हणना इत्या म्हळ्यार ती आमगेल आवस आसा. चेडवां चुकता ती, तांकां क्षमा हो एक भोव व्हड गूण. अशाश्वताचा मस्तक मणी, जयाची एवढी करणी, दिसेना तरी काय झाले धणी तयासीच म्हणावे. उद्भवोन्मुख होता अभेद. हां उद्भवोन्मुख होता म्हळ्यार कळ्ळें,
वयले दिशेने ताका दृष्टी जर वयर लागली मुळा लागली ताजी मूळ कल्लें हां परब्रह्मांतान भायर पडली ती माया मायेन जर वयर दिकान पळोवचें गेलें तरी परब्रह्म निश्चळ परब्रह्म अभेद थंय आनी विमुख होता उदंड खेद तें तोंड तूग करून जर अधोमुख जाली तरी कल जाता मस्त दुःख जाता ऐसा अधोर्त्व संवाद होत जातो. आता संसार करचो म्हणना पडे सगळो दिवस उधोन्मुख जावन नुस्तेची हें करून बैसू जायना आमकां ट्रान्सांत वचून बैसू जायना कसलें काम करना म्हळ्यार तशें जायना प्रपंच करपा लागता तेमी हो संवाद अशी तशी जाता आसता पण आमगे ध्येय कसलें हें केन्नाय विसर नये. सकळांचे मूळ दिसेना भव्य भारी आणि भासेना आमगेलें हें सगळें प्रपंच कल खातीर करचो की आमगे ध्येय मेळोवचे खातीर शेवटी हां भव्य भारी आणि भासेना मस्त हें परमात्म्यागेलें कितलें हें आसा म्हण गोत्त सम ताकद जाल्यार निमिश एक वसेना एकेटाई हो आत्म इतलो चंचळ आस तो एक जागेर राबना ऐसा अगाध परमात्मा कोण जाणे त्याचा महिमा तुझी लीला सर्वोत्तमा तूच जाणसी संसारा आलियाचे सार्थक जेथे नित्यानित्य विवेक इहलोक आणि परलोक दोन्ही साधिले मननशीळ लोकांपासी अखंड देव अहर्निशी पाहता त्यांच्या पूर्व संचिताशी जोडा नाही. थोडे लोक इतलं मननशीळ असतात ती तांतले अखंड देव असतात म्हळ्यार खंयचे हांत तांकां देवा सोड केलें आसना तिची. आमी काम करतना नाम घेवचें म्हणटात पण ते लोक नामांतूच काम करतात प्रत्येक नामांत काम करतात कल्ले जाल्ले की पयलीं देवाला उडास जाता गड्डे बाकीचे उडास जायना तांकां स्मरण म्हणटात ताका स्मरण म्हळ्यार कसलें उडास जावच्या विसरका लागता विसरना ती मनन सतत मनन प्रत्येकान तागेलें त्या देवाला यो कितलें गोमट केलें म्हण अशी नमुन्याचें कळ्ळें. एक्चुली 3 नमुन्याचे संत जावन गेले 3-4 नमुन्याचे प्रत्येकान देवाला कृतज्ञता दाखयली. संत तुकाराम 2 बायलो हां आणि एकली सिक्क एकली कर्कर्शी अक्षरशः कर्कर्शी उठयतना बसतना चवताली ताका मात्र न्ही ताका विठोबा खंय चवताली तर तशी तेजें आस तर तो मनन शील आस न्ही तर अखंड देव अहर्निशी ताका सुद्दां बरें झाले देवा निघाळे दिवाळे बरी या कले बाईल कर्कशा झाली दुर्दशा जनामध्ये खंय बायल कर्कर्शी दिली म्हणून मग लक्ष तुल्ल्यातन ढळना म्हणून संत तुकारामाने सांगले. भेऱ्या संत एकनाथ सगळे त्याला सुबत्ता तागल घार श्रीखंड उद्दा भरता तितले हां सगळी सुबत अस तावळ ताका तोच दिसता तो म्हणते देवा कशी रे तूं कितलें बरं तूं कशी तूं मग सेव करता म्हणून योगक्षेमम वहाम्यम नाल्यार दुसरो नरसिंह येता तागेल बायल पाप बेगीच गेली तो सांगता मग त्या बायलेचेर इतली प्रीत आशिल्ली ती जर आतां देहांत आशिल्ली आपण पुऱ्या प्रपंचान शिरकत आशिल्लो हे श्रीरामा तूं कितलो बरो रे हे श्री कृष्णा तूं कितलो बरो की मग ती आसक्तीचे मूळच काण घाल तुवें तेमी प्रत्येकान ताजे बद्दल हें दिसता एक तरी चोखा मेळ एक पण मस्त रडता की आपण अस्पृश्य म्हणून आपण देवळा येवच्या मेळना म्हणून तर तावळी चोखा आनी ताका बायल सोयरा म्हणटात महारी तरी ईश्वरू तांगेल मुखार भायर येवन साकार जाता आनी तो म्हणटा चोखा तूं रडता कल्याक अरे देवळान बैसून आपणा करम तुवें तूं मगल देव तूं हांगा भायर बसला हां आनी पळय तुका तुगेल इतलें भाग्य आस की हांव येवन तुका पट्टून घेतस आनी थंय लोक येवन म्हाका पट्टोवचो प्रयत्न करता ती पण तांकां हांव दिसना पण तुका दिसना म्हणच भितर हांव धांवन आयलो आनी हांव तुका पट्टून घेता कितलें तुगेलें भाग्य रोड नाका म्हूण आनी ताका धैर्य दिता तो देव. तशी मननशील लोकांपासी अखंड देव अहर्निशी पाहता त्यांच्या पूर्व संचिताशी जोडा नाही ताका उपमाची ना हां
हे योग म्हळ्यार कळ्ळें, अखंड देव म्हळ्यार कळ्ळें योग. योग म्हळ्यार कनेक्शन. यू गेट कनेक्टेड. अखंड योग. अखंड योग म्हळ्यार अखंड कायम अनुसंधान. अनुसंधान म्हळ्यार सगळें करता आसता, पण मन आनी तूं खंय कनेक्टेड? लायव्ह वायरा लागीं, लायव्ह एनर्जी लागीं, आत्मतत्वा लागीं, निश्चळ परब्रह्मा लागीं, त्या परमात्म्या लागीं. अखंड योग. ताकाच म्हणून योगी. आनी कोणा तो योग जायना की तो वियोगी. त्या योग्याक चिक्के थोड वेळ जरी ताका हें जालें तरी तो वियोगी जाता. कळ्ळें? वियोगी तोही योगी योग बळ. कोणाक समजा कायम नाम तोंडान ध्याना तरी बळजबरीन घेवेद. वियोगी तोही योगी योग बळ. योगाची साधन करून तो वयर येवचे शकता. नामाची साधन करून तो योग प्राप्त करून घेवचे शकता. योग म्हळ्यार कळ्ळें, गेट कनेक्टेड विथ गॉड. भल्यांची महिमा ऐसी. ते मस्त हडड्ड साधू संत तांगेल महिमा असली की ते योगी म्हळ्यार कायम योग असता तांकां. कायम दे आर ऑलवेज कनेक्टेड. कायम अनुसंधानांत असतात. आमगे स्वामीजी मारी हां. आणि त्यावेळी ते सांगता ती सामर्थ्य आहे चळवळीचे. ते थोडी चळवळ असतं आमगेले मठाचे कार्यक्रम इतले असतात ती हां. सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करील तयाचे. प्रत्येकल्या कामाला येतात ती, पण ह्यांची सांगता ती. परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. हांगे आमगेल्या परिज्ञानाश्रम स्वाम्यांनी ते ध्यानधारणा मठ आणि करूक सगळें हें केलेलें खंय कारलांतू. तावळे खार मठांतू तांणी म्हळें पैशे रेज करतात न्हय, फंड्स जाय ती, तर कल करचें. तरी ते सिने स्टार सांगल कल की नाईट म्हणून यंगस्टर्सान ते सोदून काडले. असले कले असले मात लोक पयशे दितात ती. म्हळ्यार हें दुर्दैव आमगेलें. तर स्वामीजी म्हणाले कले हरकत ना, तें करा ती. बिकॉज रायट नाव आमगेली गरज कली पयशे जमोवचे. त्या शिवाय ध्यानधारणा मंदिर जाले शिवाय लोकांक समय येवन राबूक कले मेळचे ना. ताचे खातीर ते जावं का ते करया. जाल्यार ताचे खातीर टिकेट्साचे हें केलें. ते टिकेट्स कुपन्स वांटयली सगळ्यांक, ते विकून हाडा ती. जाल्ल्यार ताजे खातीर वॉलेंटियर्स मीट जेन्ना आशिल्ले तावळे हें चितांनी सांगलें की सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करील तयाचे. परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. आणि म्हाका इतली प्रेम आणि कृतज्ञता दाटून येता की स्वाम्यांनी आमगेले घार कोणाकी पेटयलें. अरे ती त्या शिवांगीक सांगा ती हांगा येवन गुरू महिमेचेर कीर्तन करचें आमी करून घेता ती. तूं हांगा येवन कर. नुस्तेंच कुपन विकली आणि त्या हांनी नाचून कलेपणी कार्यक्रम केले जायना. असले पारमार्थिकाका भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. तशी भल्यांची महिमा ऐसी जे सन्मार्ग लावी लोकांसी. पोहणार असता बुडतयासी बुडो नेदावे. तू पोवच्या बरें येता एकडे बुडत म्हूण दिसता. तावळी तो कोण चेरडुकी म्हातारकी बायल मनुश्की कसलो विचार करचना. म्हाका पोवच्या येता, म्हाका देवान ती कल देवान दिल्या, तेणी ताका वांचोवंका म्हूण वांचोवचें. कळ्ळें? स्थूळ सूक्ष्म तत्व जाडा पिंड ब्रह्मांडाचा निवाड. प्रचित आहे पाहे ऐसा थोडा भूमंडळी. हें स्थूळ सूक्ष्म तत्वाचे झाडा म्हळ्यार कळ्ळें. झाड म्हळ्यार कळ्ळें एकेकाच विवेक करचो की हें म्हळ्यार हांव न्हय, तें म्हळ्यार हांव न्हय, मन म्हळ्यार हांव न्हय, नुस्तें चित्त म्हळ्यार हांव न्हय, अहंकार म्हळ्यार हांव न्हय. कळ्ळें? अशी प्रत्येक ते नंतर येतलें विंगड हंत 8वें समासान की कल कैसे है. कळ्ळें? तर स्थूळ सूक्ष्म तत्व झाडा पिंड ब्रह्मांडाचा निवाडा. प्रचित पाहे ऐसा थोडा भूमंडळी. वेदांतीचे पंचीकरण. वेदांतू ताजे वर्णन असं की पंचमहाभूत कशी काल्लयल्यान ती म्हण ब्रह्मांडांतू. ताजे सतत आमी विवरण करता. अखंडतयाचे विवरण. महावाक्ये अंतःकरण रहस्य पाहे. अंतःकरणांतू आत्म कशी बद्ध जाता. महावाक्य म्हळ्यार कळ्ळें तत्वम असी म्हळ्यार कळ्ळें. तत्वम असी मस्तपंत आमी म्हणटा ती, गुरूंनी म्हणेल आयकता ती हां. सगळें जाल्यार अंतःकरणा भिडतवे. एकच एक शंकराचार्य असले लोक असता ती ज्यांक गौडपादाचार्यान तांकां सांगलें तत्वम असी म्हणलें की ज्योती पेटली. कळ्ळ्याक? भक्ती मार्ग, ज्ञान मार्ग, ती ज्ञानाची वाती तयार आशिल्ली. ताका भक्ती तेल आशिल्लें, तेल तूप आशिल्लें.
आणि ते इग्नाईट केले गुरूंनी. तत्वम असी मळकी शंकराचार्य म्हणाले अहम ब्रह्मास्मी, हा ब्रह्मस. हे ताबडतोब तांकां आत्मज्ञान झाले. महावाक्य अंतःकरण रहस्य पाहे. ये पृथ्वीमध्ये विवेकी असती. कोण कोण विवेकी असत की धन्यतयांची संगती, तांगल संगत धराती. श्रवण मात्रे पावती गती प्राणी मात्र. तांगल संगत धरल्यारी, तांगल ऐकून तश कोरूक शिकल्यारी मस्त आमगेले गती जातले आमगेली. सत्संग आणि सत्शास्त्र श्रवण आता कलकल करका आम्ही आमगेर फायदो करून घेवच्याक तें सांगलें. सत्संग करका, सत्शास्त्र श्रवण करका, अखंड होत असे विवरण, नाना सत्संग आणि उत्तम गुण परोपकार करका. जे सत्कीर्तीचे पुरुष ते परमेश्वराचे अंश. जे इतले बुद्धवंत पुरुष असतात ते परमेश्वराचे अंश. परमेश्वर तांकां पेटयता, तांकां ते मर्ज जाल्लेले असतात, ते गुरू जावन येतात. परमेश्वरा अंश आणि धर्म स्थापनेचा अभ्यास तेथेची वसे. विशेष सारासार विचार तेणे होय जगदुद्धार. संग त्यागे निरंतर होऊन गेले. त्यांनी संग त्याग केलो म्हणून त्या निरंतर झाले. निरंतर म्हणाले निश्चळ परब्रह्मात विलीन झाले. अशाश्वत, शाश्वत अशाश्वत अशी शाश्वत झाले. कल्या म्हणाली सारासार विचार केला. त्यांनी हांगा त्यांनी सांगल्या की तत्व झाडा आणि हे कल म्हणतात ताका सोहम बोध आणि तत्व झाडा, ह्या दोन गोष्टी ह्या दशकांत त्यांनी परत परत सांगल्यात. सोहम म्हळ्यारी एकांतान बैसून मगलेंच कशी म्हूण टायम पळोवचें, कळ्ळें, टायम पळोवचें. विशेष सारासार विचार तेणे होय जगदुद्धार. संग त्यागे निरंतर होऊन गेले. इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे देव बळात्कार नाम समास प्रथम. तरी मगळ भित्तर अशी देवाक कोणे इमोशनल ब्लॅकमेल कोरून नाक्क जालेले कर्म करच्या लायनात वी हॅव टू बी व्हेरी कॉशियस. तावळ त्या परमात्म्याक आमी जागृत करका, त्या देवागली प्रार्थना करका, देवा अशी कोर नाका, तू कितलो बरो. तावळ मनाक म्हणून त्या मनात घुसलेलंच न्ही, म्हणून मनाचे श्लोक ताचे खातीर समर्थान बरयले. मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे, तरी श्री हरी पाविजे तो स्वभावे. जनी निंद्यते सर्व सोडून द्यावे, जनी वंद्यते सर्व भावे करावे. सर्व भावे म्हणजे मनापासून तशी. तरी तो हांग एक समास पूर्ण जालो. इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे देव बळात्कार नाम समास प्रथम. आम्ही आईचे मर्म कल्ले साठोवच्याक सांगात पळया की मूळ परब्रह्मांतान मूळ माया येईल. त्या मूळ मायेचे एक संकल्प की एको हम बहुश्याम, म्हाका मस्त जावचें आसा म्हणून तिने सृष्टी निर्माण केली. त्या सृष्टी निर्माण करतना त्या मूळ माया घेऊनच आयिल्ली त्रिगुण आणि पंचमहाभूत. त्या त्रिगुणांतन पंचमहाभूत निर्माण झाली, अशी अष्टधा प्रकृती. आणि त्याबद्दलचो एक अहंकार निर्माण झाला. आठवो अहंकार हो खरें म्हळ्यार हें आसना, खर आसना अहंकार. ते जशी आमकां इंद्रधनुष्य दिसता न्ही, त्या लोलकांतान जेन्ना सुर्या किरण पडटा ती त्यावेळेस 7 रंग दिसतात, ममते दिसतात. तशी तो एक नमुन्या स्वाभिमान, वय हांव करतलो हांव करतली, हें जें खरो अभिमान असतं, स्वाभिमान, तो अहंकार. वायट अर्थान न्हय. तर हें जें सगळें आसा तें कशी निर्माण जालें जाल्यार ते सृष्टी तरी निर्माण केली. चलोवंच कशी, इतले जीव निर्माण केले, इतली सृष्टी पुरे दृश्य सृष्टी जाल्यार तातूंत ज्ञान नाशिल्लें. ज्ञान म्हळ्यार जीव नाशिल्लो, चैतन्य नाशिल्लें. जाल्यार ही चैतन्यमयी न्ही, चैतन्य पूर्ण. तर तिने आपणा गेले चैतन्य, ताजो एक अंश सगळ्यांतू विखुरलो. म्हळ्यार कितलें चैतन्य आसतलें, इतले हें इन्फिनीट मळबार सृष्टी आसा. तातूंत तें चैतन्य प्रत्येक सान्न दोन हड जिवात भरली. आणि देहांत चलोवच्याक ताका कलेपणी वाहन जाय म्हणून मनाचें वाहन दिलें बक्षीस म्हणून.
आणि तान तू सांग त्या आत्म्याक आत्मतत्वाक त्या मनान बैसून तू चलय देह तो चंचळ आत्मा मन ते इतली चंचळ आत्ता हांगा आतां थंय आत्ता हांगा आतां थंय अशी. आणि त्या वेळार त्या मनाच्या हातान जर चुकून आमी रिमोट दिलो तुका जाय तशी वाग तरी शेत उद्ध्वस्त केली मोकाट सुटलेले बैलचो घरात ताक जर कंट्रोलांत आमी दवरले आमी भाडे करू आपणाले घर म्हणून घर खांपयता ना म्हणून मदें मदें आमी वचून तांकां विजीट करपाक कसले जाल्ले म्हणून पळोवच्याक नाल्यार कडेन आमगेलें घर म्हणटात लोकांक सुद्दां मूळ माळक केन्ना पळोवच्याक मेळना तांकां दिसता त्याच मालक म्हणून तशी जावन बसता. तेमी ती मूळ देव कोण हाका आमी ताजे बद्दल कृतज्ञता दवरका आनी ते सगळे मेळका म्हळ खातीर आमगेले समर्थ देवागेले प्रार्थना करता ते श्रीरामागली तें चैतन्य आमगेले ताजी प्रार्थना करता ती कल्याण करी राम राया कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी राम राया कल्याण करी अपराधी जन सुकतची गेले तुझी सावरी कल्याण करी कठीण त्यावरी कठीण झाले आता नदीचे उरी कठीण कसले दिवस वाईट आले आजकाल बापरे सगळीकडे पोल्युशन सगळ्या काही खांकी तापू शैत्य कोविड काही नाना नमने रोग कशी म्हूण त्या जिवात्म्याक सांबाळचे बा आमी म्हारगाई एक बाजूने खंय चोरयो मारयो सगळे तावळी कठीण त्यावरी कठीण झाले आता नदीसे उरी कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी राम राया कल्याण करी दास म्हणे आम्ही केले पावलो म्हाका जशी जमता तशी आमकां मेळोवन दिले तुवेंच केलें रामराया तुवें म्हाका मार्गार हाडलो तशी हांकांय हाडी तांकां सावरी जनहित विवरी आनी तांकां सावरी दयेसी नाही सरी कल्या म्हणारी तू दयापूर्ण आस दयामय आस तू तेमी ती तुवेंच तांकां सावरका दास म्हणे आमी केले पावलो दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी एक तरी त्यांनी स्वतः खातीर मागून घेतलं ना जनहित विवरी कल्याण करी राम राया कल्याण करी हेंच मागून घेतलं सगळ्यां खातीर हें संतांगल पसाय दान म्हळ्यार प्रसाद ज्ञानेश्वर माऊलींगेले पसाय दान असतं तशीच हें समर्थांनी केलेले पसाय दान आमी केले श्रीरामागली प्रार्थना जय जय रघुवीर समर्थ जानकी जीवन स्मरण जय जय राम. मंडळी हे विवेचन पुष्प समर्थांनी ग्रंथान बसोवन करून घेतलं तांणी सांगलें कोणाक संत लोक खंय वचूंक मेळना ती मुख्य म्हळ्यार आमी सोदू वचून तर कोण खरे संत आसती कोण बोगस आसती तें कळना गुरू म्हणून घेतले खरे गुरू आसती तांकां आत्मज्ञान जाल्लें की ना तें आमकां कळना तावळी तूंच आमचेरी आमगेलें कल्याण कर देवा आमकां सुचय हे प्रार्थना केल्या आनी आतां ते आमी विवेचन पुष्प आमी समर्थांगेल्या चरणाचेर दवरया आनी प्रार्थना करया नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका
अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।